गिरिजाला फोन सांग गो गिरिजा. कस्तुरम्मा मक्का आज काम येवचो जाय ना कस्तुरम्मा. मक्का आज थोडे हुशार ना. वय वय कसं झाला हुशार ना म्हणल्यार मक्का अंग दुखी आणि तापस चिकेची. वय वय जायत गो. पैरी मेगेल फ्रेंड आहे तशी म्हणतशिली तिगेल कामाचे नाही तशी काही अंगा दुखी पोटा दुखी नेवन सांगून तात्तावळ चुकोच काही. मग गिरी हिण एक दिस भायर वतान पडयल्या री ती वयतय भोंवताच काही अशी करची आजकाल पुरा जनान. तशी म्हणू तू तशी करता म्हणून सांगा ना गो गिरिजा. तू बद काय ना जासू पुरो होड नाही जाल्यार एक आयदना राशी पडल्या अंगा आणि मम्मा काही पाप तांका 3 दीस तुकून बायल खावन खावन पट्टा दुखी म्हणतशिलेची. त्या आयदन एक घाशील जाल्यार हांव रांदप कोरयत न्हय जाल्यार म्हाका आयदन घासूक जायना. कशी करचे म्हणून कळता ना म्हाका. आयदनाचे काम जाल्यार कशी पुणे हांव करतशिली. मम्मा काय नच ಒಡ್ನೆ ಅಮ್ಮ ಅವ ಇದನ್ ಮಾತ್ರ ಕಸೋಜಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅವನ್ ಕಾಮ್ ಕೊರ್ಮತ್ತ नाक गो चरडा तू काय नज मिळेल नव्हे. तू रज घेत जला घे हांव कसं नाही करता. ಓಡ್ನ ಕಸ್ತೂರಮ್ಮ ಅವ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಮ್ ಕೊರ್ಮತ್ತ ಐದನ್ ಕಸೋಜ್ ಮಾತ್ರ ನವ वय वय तितलेची जत्त जल मात्र पडले जायच कसरಮ್ಮ ಅವೆತ್ತ. मक्क गोत नावे कामाचाल पुरा नाटक कशी हाडायला पडावे. यप्पा गिरजा हे नमुने खांगतस हे खांकीन तू हे थंडी हात घालून बसल्या मू उठा हांव म्हण घालता पुरे. नक्क चंपका हांव कामा वतन कशीची घरा भितर काम पुरो तूच न करतास. म्हाका चारी हांव सुचे हांवें म्हण वता म्हाका कस्तुरम्मा ते वच्चास. थंय म्हाका तिगेला आयदन घासून हांव उमोळ न्हू घर आनी कोयरकाण पुसून दिवचास. वय गो कसं म्हणतो हे नमुने अंग मुसमुसला मुसमुस अंग घेऊन कस्तुरा कते वतवा काय नका या ना म्हणून सांग तिका. अयो फोन केला चंपका हांवें ती यो म्हणटस मम्मा हुशार नाके आयदन एक राशी बोर पडला ते आयदन घासून दिलसी तिका रांदप करू जायना नव्हे. ताजे खातीर एक रांद आयदन घासून येता आनी एक कोयर काण येता. गिरजा कसं सांगतो तू आयदन घासून घालनातला तिका रांदप करू जायना काय वे. तिका नाटक पुरा गोतस म्हाका कसं नाही आयदनाक बरगाल काय वे तिका. तशी नाही चंपका तुका गोतस नव्हे. कोरोना टायमारी आमकां कोणाकय काम नातिल तेन्ना त्या मम्मान अर्ध सांभोळ दिवन आमगे संसार चलोत तशी केला नव्हे. तिगेल खातीर नाही जाल्यार हांव मम्माल खातीर पण वचकाची जाता. वय गो गिरजा म्हाका त्या मम्मान उपकार केलेलो उडगास विसरनी हांव तुका काम सोडी म्हणलावे. एक दिवस रज घाली म्हूण सांगतस त्या माम काय तुका रज घालची नाका म्हूण सांगतवे. हांव कस्तुरम्माक कॉल करून येना म्हणून सांगिलें जाल्यार तांकां पाप कश्ट जात दिसता थंय. ताजे खातीर हांव एक वचून येता. मिगेल विशय तो आरोग्य विशयाच्यान काणूका हांव एक गोळी घेवन वता. जायत गो गिरजा एक काम करूया आज तू वची नाका हांव कस्तुरा कते वचून पुरा काम कोण दिवन येता जतवे. अयो नक्क नक्क चंपका तांणी चेडू पुरा स्कुला दाखून घरकडे येता आसा ती पळोवन घेतल कोणी जाय न्हू तांकां. तू ना म्हण जाल्यार तांणी भायर वता ती त्या रणरणी वताक खेळूकानी. तू घरकडे बैसा हांव वचून कोरून येता. चेडूंक कशी हांव सांगिल्लें आयकनाची तू होड दोळ केला रे तांणी तू सांगिल्लें आयकता तू गोतूच नव्हता. आमगेल कशें जाल्लें ना चंपका त्या चेडूंक पुणी आयकून शिकून लायक कामार वचच. जायत गो गिरजा तुगेल आरोग्याचे जागृत करून घे. चड थंडीक आनी हात घाल नाका. जायत चंपका जायत. कस्तुरम्मा कस्तुरम्मा आयली वे यो 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 यो
आयदन एक मात्र घासल्या पुरो. यो 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 यो. वय गो कस्तुरी कोण गो त्या नमने खांगता ते गिरिजा ती कांकी काही काय नज काही तिका मागीर कशेला ती आयल्या ती रद्द दिव का न्हू तुवें आणि हांगा आयदन बर पडला कोण कशिता तुम्ही जो कशिता वे अम्मा आयदन बसून जाला मा वेत्तानी जायत त्याला पाय चुकोचा ना पाय काय करू नतल्या रे एक आयदन घासून तोडायची वै वै काम कोण दी कळ्या जायत आणि पळय तू आता पास ते मेडिकल वचून वखदनी घेवची बदलाक आम्ही हे मात्र हाडला ती घ्या आणि रेस्ट कर याजी आणि पाय येताना मास्क घालून यो तू खांकून मक्का मम्माक पुरो दिवची नका काम केली आता बस जायत मा येता जायत वचून मात्र घेऊन रेस्ट घ्या वय गो गिरिजा तुक काय नच जाला रे हा येऊ नका रज करी तुक मात में तुगे चेडू मक काय नच जाला डॉक्टरला नी ಹೊರಕಾನ में भाई येऊ का मुन्ना पाय रज करी अम्माले हा उलयता वय मामा मक बद्दल काय नज अम्म लेत्ता पट्टी मारता म्हणून सांगू विंगड खई काम वचनी हंगा इले आवाज कामाक येत मामा कस्तुरी खयस गो तू सामान हाडला पळय यप्पा शाकू म्हणार ही कसं येतंय बळ्या चील बरी कितले हाडला सामान वेजिटेबल पुरास कसं पळयत कसं येतंय आज कसं विशेष भारी खुशी असायची विशेष काय ना हा. निगेल बॉसान आपण म्हाका सॅलरी इन्क्रिमेंट केलाय तितले मात नाही आणि बोनस हे मेळ्ळा जाव येत खुशी झाली म्हाका पॉकेट मनी इन्क्रिमेंट जाव का 1 वर्ष जाले गोतस्व तुमक कितले इन्क्रिमेंट जाला की मेगेल पॉकेट मनी तितले इन्क्रिमेंट जाव का अब्बा 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 इन्क्रिमेंट तुका इत्याक इटा म्हणला रे पुरा काही मॉल चढला दुधाक 2 रुपये चढला आणि त्या व्हेजिटेबल फ्रुट्स हाडू गेला री दुडवाची राशी राशी कशी सर्त म्हणून कळना आणि ते सामान हाडू अंगडी गेला री त्या सामाना पट्टी पण इतली सानेस त्या बिल्ल इतलं दीग हनुमंताल बालशी येता आणि मेगेल मेंटेनन्स नाकवे म्हाका भायर गेले पळयताल मस्त जनसाची तुमका गोतना म्हाका पेडिक्यूर कोरका मॅनिक्यूर कोरका स्किन केअर कोरका आणि त्या कामाचेर सांभाळ दिवची नाकवे त्या रिक्षे सवय म्हाका जायना रिक्षाची दिवची नाकवे दुड्डू तुम्ही कसं नाही घर चलोच म्हळे कॅण पोव खाल्ल्यावर म्हण लेखला दिसता अब्बा 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 जायत गो जायत तुका हांव दिना म्हणला एक सहज प्रश्न निंगिल्याल गो म्हणल्यावरी तू सांगिले करेक्ट गो अत पुढल्या वरी नाही पुढल्या कालविंगडू अत कालविंगडू पूरा काही मॉल अस मनुष्य मात्र मॉल ना पळे तुका कितली जाय सांग ते हांव तुगेले अकाउंटा पेटयता आणि तशीची ती आमगेल कामांचे 100 की 200 की चढय गो 3 वर्ष जाल्ले तिका सांभाळ चढयना तशी तांनी दीस काडची नाकवे पाप अप्पा केदना पळयल्यार तिगेली येचना तीन काय म्हणला वेत सांभाळ चढय म्हणून तीन सांगिल वेळा पळोया थोडे चढयलासे कशी मन येत गो तुका अशी पुरा करूक ती वय आमगेला मनकेच एक मनीस नाही माय तिने खर्चू काडची नाकवे तुम्ही तुमगे काम करायचे तुमक नक्क ह्या पुरा उसाबरी हांव कसं म्हणून पळयत नव्हता जायत साहेबीने कस जाव का त्या करी
तो सांगचे एकची आणि त्या खडपीर उद्धारकोचे एकची